10 lines on pineapple in Konkani. Munche, da olio, wo lainio, ananas folla voir, eyes on tumka dita. Ananas ekdom रुचीचे आनीक रोसरोसीत फळ जे लोकांक खूब आवडटा. अननस उशान प्रदेशांत जावपाचें फळ. ताची वयली कात सारकी गोड आनीक ती कांटयांची वो स्पायकी कशी आसता. पूण भितरल्यान मांस बरें गोड आसता. हें फळ आमच्या जिवाक बरें कारण तें पौश्टीक आनीक त्या भायर विटामिनान भरलें आसता. देखून जेन्ना तुका हें फळ मेवता तेन्ना खा आनीक पळय. Hi friends, munche hi ishtano wo ishtando. Welcome to my brand new channel called konkanillearn.com. Here are my latest uploaded videos which might be helpful to you. Therefore, visit my channel and scan the videos that are important for you. So, without wasting any more time, let's start. 10 lines on pineapple in Konkani, da Olio Anaanas Folla Voir. पहिले सुवातेर अननस एक फळ जें झाडाचेर वाडटा वो किलता. सेकंड, अननसाचें मांस हल्दी रंगाचें. ताची वयली कात सारकी गोड आनीक ती कांटयांची वो स्पायकी कशी आसता. थर्ड, लोकांक हें फळ चड आवडटा कारण तें गोड आनीक रोसरोसीत देखून. अननस तुमकां गरमी आसलोल्या जाग्यांचेर किल्लोलें मेवतलें. फिफ्थ, हें फळ खाताना तुमकां केन्नाय आंबट कशें लागतलें. सिक्स्थ, अननस सारकें विटामिनान भरलां आसता देखून तें आमच्या जिवाक बरें. सेवेंथ, हें फळ तुज्यान जाता ते प्रमाणें खावंक जाता. लोक सालाद करून उजार करतात वो डिजर्ट करूनय खातात. एथ, ह्या फळा वयर एक मुकूट कशें आसता देखून ती वळखोवपाक बऱ्याक पडटात. नायन्थ, अननस लोक ज्यूस करून पियेतात वो पिझ्झा वयर धाकटे कुडके करून घालतात. आनीक टेंथ, अननस फळांत दागे आसतात देखून हें फळ खंय जिरवणीक बरें. आखरेक शेवटाक कन्क्लुजन. आतां हांव शेवटाक थोडीं उतरां बरयतां. अननस पळोवपाक मातशें वेगळेच तरेचें दिसता. वयल्यान शेंकरें आसलोलें पूण तें खावपाक एकदम बरें लागता. तीं व्हडल्या झाडांचेर वाडटात, रुखाचेर न्हू. हें फळ वो झाड वाडोवंक सुमार 2 वर्सां लागतात म्हणजे एक पिकलोलें अननस मेवतलें जाल्यार. तर कसो लागला हो म्हजो व्हिडिओ? फ्रेंड्स, कमेंट करात. तेन्नाच म्हाका गमतलें म्हज्यो खंय आनी कसल्यो मिस्टेक्यो जातात वो तुमकां कितें कितें जाय तें. Put your comments below. Let's see whose comment is the best. I will pin that comment on top. Ciao friends, meet you soon again with another video. Take care and bye bye.